प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वा विसवूर, वोड 13 ते 20 पर्यंत. Mathew chapter 16 verses 13 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तांणी विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरोंक एमकोणाक लेगून पोतवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलों. जे कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन आपल्या शिसां कडसून जबाब घेवंक सोदतात, ते ताका कितें मानतात म्हणून ते. आनी तर जेन्ना तो फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतान येता, तर थंयसर कितें घडटा, तो आतां शिसांक म्हणटा, लोक म्हाका कितें म्हणटा, लोक म्हजे बरोबर कितें चिंता, ती कोण म्हूण हांव सजमतां. आनी त्या वेळार शीस जेजूक सांगतात, थोडो लोक तुका सजमता तूं जोआन बातिस्त, थोडो लोक म्हणटा तूं एलायजा, थोडो लोक म्हणटा तूं जेरेमाया, आनी थोडो लोक म्हणटा तूं एक प्रवादी. आनी तेज्या उपरांत भाव भयणीनो, जेजू जो प्रश्न तांच्या कडेन विचारूंक सोदता तो आतां तो ताका विचारता. जेजूक नाका लोक कितें सजमता तो, जेजूक जाय आपले शीस ताका कितें मानतात ते. भाव भयणीनो, ही एकदम गरजेची वस्त. खूब पाटी आमी म्हणटा, आमी आयकता कोण लोक जेजू वयर कितें म्हणटा, देवाचें कितें म्हणटा, पूण जेन्ना आमी जेजूक वळखता, आमी जाणो ताचें उतर, तेन्ना भाव भयणीनो, कोण कितें म्हणटा तें आमकां गरज ना. शर्मावय दिता जाल्यार, कोण प्रेगादोरय सांगता जाल्यार, कोण शिकयताय जाल्यार आमकां गरज ना. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेजूक आमी वळखता, आमी ताचें उतर जाणो. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां जेजूची जाणवाय आनी जेजूच्या उतराची आनी जेजू बरोबर संबंद आसा. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तो प्रश्न विचारलो, लोक कितें सजमता, ताका नाका जाल्लें की लोक कितें म्हणटा तें आयकोंक. ताका जाय आसलें आपले शीस कितें म्हूण ताका सजमतात. आनी तेज्या उपरांत तो म्हणटात, तर तुमी हांव कोण म्हणटात, तर तुमी हांव कोण म्हणटात. आनी त्या वेळार सिमोन पेद्रू आपलें तोंड उक्तें करता आनी तो म्हणटा, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, जेजू तुका आनी म्हाका होच प्रश्न जो आपल्या शिसांक 2000 वर्सां पयलीं विचारलो, तोच प्रश्न तुका आनी म्हाका विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात. तुमी हांव कोण म्हणटात, हो प्रश्न जेजू तुका आनी म्हाका विचारता. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, आमी कसलो जबाब दितले, आमी. तूं देव, तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं जावन आसा सरवंडार, तूं जावन आसा पेकोणार, हें सगळें बरयलां. पूण खरेपणी आमच्या जिवितांत
आमी जेजू बरोबर संबंध दवरला जाल्यार, ताणे आमचें जिवीत बदलला जाल्यार, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावल्या जाल्यार, आमच्यान जेजूच्या प्रश्नाचो जाबाब आमच्यान दिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी म्हणटले आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटले की आमी जेजूचे पाटलावदार, पूण जेन्ना जेजू आमकां हो प्रश्न विचारता, तो तुमी हांव कोण म्हणटात, तेन्ना म्हजो संबंद म्हज्या जेजूशी गोठा जाल्या, म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी गोठा जाल्या, हांव ताचें उतर जाणो आनी तें उतर पाळटां जाल्यार, म्हज्यान खरेपणी जेजू कोण म्हज्या जिवितान, तो जबाब म्हज्यान दिवंक जाता. आतां भाव भयणीनो, जो कोण कितें म्हणटा, जो कोण प्रेगादर कितें म्हणटा, जो कोण शर्माव सांगता, जो कोण शिकयता, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी जबाब दितले. खूब लोक आहा ह्या संवसारान आजून जेजूक वळखना, कित्याक ताचें उतर नको, कितें आयकलां फकत शर्माव वरवीं वा प्रेगादारा वरवीं वा कोण शिकयता ताच्या वरवीं, पूण आमी खरेपणी ताचें उतर शिकोंक ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक आमंत्रण दिता. तो म्हणटा, पवित्र पुस्तक उगडात, म्हजें उतर वाचात, शिकात, पवित्र आत्म्या कडेन मागात आनी पवित्र आत्म्याक सांगात, पवित्र आत्म्या, ह्या उतराची म्हाका सजमणी दी. इतलीं वर्सां हांव हें उतर आयकलां, पूण म्हाका केन्ना सजमणी मेळना. वय शर्मा आयकल्यात, शिकोवन दिल्या म्हाका, पूण आजून पासून तें उतर म्हज्या काळजान रिगून रावंक ना. आनी आमी हें मागणें पवित्र आत्म्याशी करीत जाल्यार भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां तें सोंपेपणी कोत्ता आनी आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. जें उतर आमकां पवित्र आत्मा सजमणी दिवन आमच्या काळजान तें रिगून रावता, तें आमी केन्नाच विसरचें ना आनी तो आमच्या मनान हाडटलो आनी तें उतर आमी पाडून पावत करतले. आनी जेन्ना जेजू म्हाका आयज वा फाल्यां वा एक दीस जेन्ना हांव ताचे फुडें आसतलो, म्हाका विचारीत जाल्यार तो, हांव कोण म्हणटात तुमी हांव कोण म्हणटात, तेन्ना आमच्यान खेरीत भाशेन आमच्या संबंदा वरवीं हो जबाब दिवंक जातलो जेजूक, कोण जावन आसा जेजू म्हज्या जिवितांत. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. खूब वस्तू बरयल्या जेजून ह्या शिवर्तमान, पूण फकत एकूच वस्त आमी धरया, जेजू म्हज्या जिवितांत जावन आसा कोण. हू इज जीसस क्रायस्ट टू मी. लोकांनी, प्रेगोदोरांनी, खूब लोकांनी जेजू वयर खूब चर्चा केल्या आनी खूब शिकवण दिल्या, पूण आयज पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी बसया पवित्र पुस्तका बरोबर, आमीच वाचुया आनी पवित्र आत्म्याक आमकां जेजू कोण तो आमच्या जिवितांत ही सजमणी दिवंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.